मोगाच्या भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां आमचे काळीज म्हूण देवाक उक्तें करूंक आमंत्रण दिता आसतना संवसारी वस्तूक आमी लोभ दवरची ना अशेंय आमकां कळीत जाता। त्याक पयले वाचपान आमी पळयता कशे भशेन आहाब एक राजा आसलो म्हणल्यार सगळेंच ताच्या ताब्यान आसलें, सगळेंच भांगर वस्तू तशींच मनशां ताचे हाता खाल आसली। तरी आसतना तो नाहाबाचे हो जागो आसलो तो आपणाचो करूंक सोदतालो, आपूण घेवन आपणाक दवरूंक सोदतालो। आनी नाहाब ताका खरें न्हीद सांगता, हें आमचे पुर्वजाचें दिलोलें आसा दायज, तें हांवें सांबाळूंक जाय। कित्याक इस्रायल पळोवचे ती आज्ञा आसली, देवान जें तांकां फावो केलोलें आसा तांचे पुर्वजाचें तें तांणी सांबाळूंक जाय आसलें। तो जरी तर नाहाबान तें ताका दिल्लें जाल्यार राजाक नाहाब देवाचे विरोध वचपाचो आनी ताचे लागून नाहाब तें दिवंक तयार जायना। कित्याक नाहाब जाणा हें म्हजें दायज देवानूच म्हाका फावो केल्लें म्हणजे पुर्वजांचें आनी तो तें सांबाळटा। आनी सांबाळटा आसतना ताका अशें की नाच कोत्ता, कित्याक तो हें दायज राजाक दिवंक सोदनासलो। आनी राजा गोरवान भरलो रागार जालो आनी कशे भशेन तें दायज ताका जायच आसलें म्हणून तो तें शेकी आपणाचें करून घेता। तो संवसारी वस्तूक लोभ दोन उत्ता न्हय देवाक, कित्याक देवानूच इस्रायल पोजेक राजा म्हणून नेमलोलें। कित्याक इस्रायल पोजानूच राजा मागलोलो आनी सावल उपरांत दावीद आनी ताचे उपरांत सोलोमन आनी तशे राजा तांकां फावो जाले। पूण हांगा हो राजा आपणाचेंच करूंक सोदतालो सगळें आनी संवसारी वस्तूंक लोभ दिवन थंयच उरलोलो। आनी सुबोत मनान जेजू आमकां सांगता आमी दान दिवंक जाय, उदार मनान उदार काळजान आमी दुसऱ्यांचो मदत करूंक जाय। तर जेन्ना जेजू आमकां अशें सांगता तो म्हणना की आमी संवसारी वस्तूंक लोभ दिवन रावल्यारूच आमी वायट कोत्ता ना, पूण खुबशे फावटी आमचे कडेन वस्तू आसतात आनी जेजू आमकां ह्या वेळार आमंत्रण दिता तें आमी दुसऱ्या बरोबर वांटूंक। अशें न्हय की जे परी हांगा राजा म्हणटलो आसलेलो नाहाबाक तुजें दी सगळें म्हाजें, कित्याक म्हाका, कित्याक तूं देवाचो तूं पाटलावदार आनी तूं देवाचो पाटलावदार जाल्यार देव सांगता दान करूंक जाय तो तुवें दिवंक जाय। अशें न्हय, कित्याक हांगासर तो आपणाक करूंक सोदतालो, तो लोभ दोन उरलोलो हे वस्तूंक। पूण जेन्ना आमी वस्तूंक लोभ दोन उत्ता आमी दुसऱ्यांक पडयना आनी दुसऱ्यांच्या आदाराक पावना। पूण हांगा जेजू आमकां सांगता संवसारी वस्तूंक लोभ दिवंक न्हय पूण आत्मीक स्वर्गा वेले वस्तूंक लोभ दिवंक, आनी ते वरवीं आमी दुसऱ्यांक उदार मनान उदार काळजान दिवंक पावतलीं। तो हीच कृपा आमचे पासत मिसांत मागुया।